खंय तरी आज भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या सरकाराची जर वाटचाल आमी पळयत जाल्यार एक गजाल दिसूंक लागल्या की दिस गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट फॉर करप्शन. ऑफकोर्स ते आशिल्लेच तांचे बीजेपीज गाय मिडल नेम इज करप्शन. बट गोंयांत एक रियल इस्टेट स्कॅम जे चालू जाला, बी लँड कन्वर्जन आसूं किंवा बाकीचे जे विषय आसा ते आसूं, पण ज्या तरेन एक स्लोली अँड सिस्टमॅटिकली गोंयची गांवांची डेमोग्राफी जी आसा ती डिस्ट्रॉय करून ज्या तरेन हो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक त्रासान घालपाक सोदता, गोंयकारांच्या कानान घालपाक सोदता, ताजेर आज उजवाड घालपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आसा. म्हाका दिसता आमी 2-3 दिसां पयलीं स्टेटमेंट पळयलो चीफ मिनिस्टराचो. ताणें सांगिल्लें की मुणकार जे विषय आसा ते विषय मुणकारांचे आसा ते आपण डिसेंबर 2026 पर्यंत सोंपयतलो म्हणून. 10 वर्सां तुमचो सरकार आशिल्लो, बहुजन समाज जे चडशे मुणकार आसा बहुजन समाजाचे घटक आसा तांच्या कानान घालत आसा तुम्ही 10-12 वर्सां जाली. So you've been fooling all the people all the time for last more than a decade, and you want to do it certainly up to 2026 because सारखे आसा तुझे, because after 2026 तुमचं सरकार उरचो ना हाच्या बद्दल डाऊट आसपाक जायना कोणाक. पण हे बहुजन समाजाक ज्या तरेन कानान घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता ताचोच आनी एक जो आमकां विशय दिसून आयलो तो म्हणजे अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस. आमकां एक कॉपी मेळ्ळ्या which is sent by डायरेक्टर ऑफ पंचायत गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा 26/5/2026. ही जी आसा ही सगळी पंचायतींक गेल्ली, म्हणजे गोंयच्यो ज्यो पंचायती ज्या अफेक्टेड आसा ह्या नोटिफिकेशनाच्यो तांकां गेल्ली. तर नोटिफिकेशन इज डेटेड 30/1/2020. आता हे नोटिफिकेशन कितें म्हणटा, दिस इज व्हेरी शॉकिंग बिकॉज अर्बनायझेशन जे आसा त्या वेळारूय लोकांनी ऑब्जेक्शन काडले आणि आमकां दिसता विषय सुरवात जालो सांताक्रुजान, कित्याक आमकां सांताक्रुज विलेज पीडीएन घालची न्ही म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आनी ते सक्सेसफुलूय जाल्ले, ते एज्युकेशनूय सक्सेसफुल जाल्ले. आणि आज जर आसा जाल्यार हळू गोंयच्यो विलेजी ज्यो आसा, ज्यो सराउंडिंग सिटीज आसा, ज्यो पीडीए अंडर ना, तांकां खंय ना खंय तरी एक सिस्टमॅटिक स्कॅम करून पयलीं अर्बन विलेजीस म्हणून डिक्लेअर करून तांकां खंय ना खंय तरी ओडीपीन घालप. आनी जे स्कॅम गोंयांत चल्ला, पीडीएस इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा, कशे तरेन लँड कन्वर्जन चल्ला तें आमी पळयलां. वेदर इट इज नॉर्थ गोवा पीडीए आसूं, एनजीपीडीए, तालिगांव, पणजे, कसलेय जे पीडीए आसा तातूंतल्यान कशे तरेन स्कॅम चल्ला तें आमी पळयलां. कशे तरेन ज्यो विलेजीस VP1 VP2 म्हणून आशिल्ल्यो, वेर इज FAR इज 0.6 0.8 आशिल्लो, तो कसो वाडोवन 200 दिवप, 180 दिवप, 150 दिवप, हे कशे तरेन जाता तें आमी पळयलां. TDR सेल ऑल्सो आमी पळयलां. पण हे जे नवे स्कॅम आसा दिस इज अंडर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे आसा. आय विल रीड आउट द नेम्स ऑफ द विलेजीस विच आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस. हे जे नोटिफिकेशन आसा ते गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 2019 या एक्टा अंडर आसा, which means obviously it connects to land development and land urbanization and land utilization. आता हातली जी गांवां आसा, पयलो ज्या आमी ह्या गांवांची जी नांवां वाचता त्या गांवकारांनी वचून आपल्या पंचायतीन विचारचो पडटलो की हे जे तुमकां लेटर आयिल्ले अबाउट गिविंग देअर कमेंट्स ऑन मेकिंग दिस और डिक्लेअरिंग दीज विलेजीस एज अर्बन विलेजीस, हे तुम्ही हाजेर कितें जबाब दिला का म्हणून, आणि लोकांक ह्या विशयाबद्दल कित्याक म्हायती दिवंक ना, ग्रामसभेक किंवा जे नोटीस बोर्ड आसा हे कित्याक ते लागूंक ना, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता लोकांनी प्रश्न करचो पडटलो. हांव नांवां घेता फॉर द बेनिफीट ऑफ गोवा एंड गोवन्स. करमळ विलेज, मांद्रे, मोर्जी, पार्शें, आल्दोना, अंजुना, कळंगूट, कांदोळे, कोलवाळे, कोर्ले, गिरी, मोयरा, नेरूल, पेन दे फ्राम, पिलेन, रेश मागोश, सालिगांव, साल्वादोर दमन, सिओली, सुकूर, सेरुला, कारापूर, ओंडा, बांबोली, कालापूर म्हणजे सांताक्रूज, चिंबेल, कुंभारजुआ, गोवा वेल्ला, जुआ म्हणजे म्हाका दिसता आयलँड सांदिस्तेवा, मर्क्युरी आगासें, मुर्डा जी मेर्शे जाता, नावेली, बांदोडा, बोरये, कांडोळा, कुर्टी, मडकय, ओरगांव, प्रियोळ, केवळा म्हणजे मागीर शिकाली, कोट्टाळे, पाले, सांकवाली, शेल्डे आणि सावड्डे हांकां ह्या नोटिफिकेशन अंडर कवर करता. दिस नोटिफिकेशन पर्टेन्स टू डिक्लेअरिंग दीज विलेजीस एज और नोटिफाय दीज विलेजीस एज अर्बन एरियाज. आता गोंयची जी डेमोग्राफी आसा, जी गोंयची डेमोग्राफी आमी पळयला, गोंयांत वेरियस फेस्टिवल जाता, खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता प्रत्येक जाग्याक एक म्हत्व आसता. जशें आमी जागोर म्हणलो की शिवोले म्हणटा, सांगोड म्हणले की आनी एक जागो म्हणटा, आनी गोंयांत जागोर जाता, फार्मां जाता,
फेस्तां जाता, वेगवेगळी फेस्तां वेगवेगळ्या जाग्याचे म्हत्व त्याच्या फेस्टिवलाक कनेक्टेड आसा. आणि जेन्ना अर्बनायझेशन जाता ह्या विलेजीसांचो तेन्ना जे गांवकरी आसता, जे गोंयकार आसता, जे ज्या गांवचे लोक आसा, मे बी मोर पर्टिक्युलरली कमिंग फ्रॉम बहुजन समाजाचे जे लोक आसा ह्या गांवांनी वसल्यात. आज परिस्थिती आमी पळयल्या की ह्या गांवांची परिस्थिती एक्सिडेंट जाता, रस्ते ल्हान आसात, पॉप्युलेशन वाडलां, उदक सरकार दिवपाक शकना 2 वरां वयर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, शेतां पुरयली वता. आज गांवांची कंप्लीट डेमोग्राफी खंय ना खंय तरी अर्बनायझेशन जावन चेंज जाता. आणि अशें आसतना सरकारान हो घाट घातला. दिस नोटिफिकेशन ऑफ 2020 they want to do it before this government actually ends their tenure in 2026 because तातल्यान तांकां एक हित साध्य करपाचें आसा. आनी अशें दिसूंक लागला की हळू ह्यो ज्यो एरिया आसा ज्यो सिटीच्या सराउंडिंग आसा हांकां पीडीएन घालून हांचे टीडीआर वाडप, हांगा ब्लेटंट इलिगल परमिशनां दिवप, ब्लेटंट कन्स्ट्रक्शन परमिशनां दिवप, हो हेतू आतल्यान असो दिसपाक लागला आमकां. जे लॉस जातले गोंयकारांक, लॉस ऑफ आयडेंटिटी. आज गांवांत गांवकरी शेणल्या, आज गोंयांत गोंयकार शेणल्या. आणि गोंयांत जे आज जागे निर्माण जाला, काल हांव ज्या जाग्यार गेल्लो मैरा सारक्या गांवांत किंवा बाकीच्या गांवांनी आमी जेन्ना वता, आज मोरजे सारको जो गांव आसा थंय आज गोंयकार कांय जाग्यांचेर गोंयकार दिश्टी पडना. ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. हळूहळू म्हाका दिसता ओल्ड गोवा आनी कालापरा मेर्शे सारक्या गांवांनी हीच परिस्थिती जावपाचें कारण गांवकार जे आशिल्ले, जे ओरिजिनल त्या गांवचे लोक आशिल्ले ते खंय ना खंय तरी शेणल्या. आणि दिस डिक्लेरेशन ऑफ दिस अर्बन विलेजेस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉयिंग द डेमोग्राफी ऑफ गोवा. एंड वी हॅव सीन दॅट. जेन्ना एक ल्हानशा वॉर्डान 800 लोक जर आसता, 800 लोकांचो गोंयांत एक नॉर्मल एवरेज वॉर्ड इज 400 ते 800 लोकांचो वॉर्ड. थंय जेन्ना तुमी एक 400 नवे फ्लॅट घालतले किंवा 200 नवे फ्लॅट घालतले, थंय 200 नवे फॅमिली येवपाक लागतले ज्यो गांवच्यो आसना, कारण गोंयकार कॅनॉट अफोर्ड टू buy those apartments in any of those villages which are being sought to be destroyed by this notification. तेन्ना थंय इमॅजिन कर 100 इंटू 2 धरले जाल्यार नियरली 200-300 नवे लोक तयार जातले. ऑन एन एवरेज 300 रावंक शकता. तेन्ना त्या गांवची डेमोग्राफी चेंज जातली. म्हणजे ज्या गांवांत समीर वळवयकाराक गांवकरी म्हणटालो थंय मागीर कोण तरी आसतलो, नांव घेना हांव, पूण ताजो वेगळोच आसतलो आनी समीर म्हणटाले हो कोण रे, हो केन्ना आयलो रे. ही परिस्थिती गोंयची जावपाची आसा आनी हें करपाक आज सरकार फुडें सरल्या. आज जे कमर्शियलायझेशन जाला, बेसिकली दिस इज ओनली टू मेक अ रियल इस्टेट स्कॅम. खंय ना खंय तरी हे लँड जे आसा, ह्या गांवांनी जे जागे आसा, जे आज मे बी ऑर्चर्ड आसा, जे आज सेटलमेंटान तांकां हळूहळू सेटलमेंटान हाडप अशें करपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी दिस इज अ बॅकडोर एंट्री ऑफ अर्बनायझेशन ऑफ दीस विलेजेस. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जोर पडला आमी पळयलात. आज मेर्सिडीज सिग्नल आसूं किंवा गांवाचे रस्ते आसूं, खंयच्या खंय गांवांनी एक्सिडेंट जायत आसा आनी हे कित्याक तर ट्रॅफिक वाडला, रस्ते तेजेच आसा. अशें आसतना भितर अर्बनायझेशन करून आनीक भर घालप, इज दिस जस्टिफायड, इज अ क्वेश्चन वीच गव्हर्नमेंट इज टू आन्सर. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसूं, एनवायरमेंट आसूं, डेमोग्राफीक आसूं, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग जो आसा तो वाडत आसा. खंय ना खंय तरी आज आमी पळयला की गांवांतल्या लोकांक स्वताच्या गांवांत जागो घेवपाची आज परिस्थिती ना, ऐपत ना, म्हणून खंय ना खंय तरी पयस वचून ते आपलें ल्हान घर बांदतले म्हणून जागो घेवपाक लागल्या. आज अशी परिस्थिती जातली की म्हाका दिसता आमकां निमाणें खानापूर बी वचचें पडटलें. ही परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडून सोडल्या सरकारान. कारण गोंयांत परिस्थिती उरची ना गोंयकारांक एक सादो फ्लॅट घेवपाची किंवा हो म्हजो फ्लॅट, म्हजें घर, हे सगळी फटिंगपणां. इमॅजिन कर नाका की हे सगळें तुमकां सरकार करता म्हणून. अरे आज रियल इस्टेट स्कॅमस्टर हो गव्हर्नमेंट जो आसा हो तुमकां ही प्रॉमिसीस जी दिता आज गोंयकारांक, ती फक्त फोटोपा खातीर दिता. कारण बॅकडोर एंट्री ऑफ दिस इज ऑलरेडी प्लॅन्ड इन द नेम ऑफ अर्बन डिक्लेरेशन ऑफ दीस अर्बन विलेजेस. अदरवायज देर वॉज नो नीड फॉर सेंडिंग दिस इन द मंथ ऑफ मे 2026. सो हे जो विषय आसा हो जर सरकारान हे फाटी घेतले ना आनी हे ज्यो विलेजीस आसा, ह्या विलेजीस जे आमी नांवां घेतल्या तुमकां आमी दिताय नोटिफिकेशन जाची नांवां आसा, ह्या प्रत्येक विलेजर्सां कडेन हांव मागता की काँग्रेस पक्ष आमी आज एक जी मशाल त्या दिसा पेटयल्ली की गोंय राखण करतले, आमी गोंय रक्षण करतले म्हणून, ती मशाल घेवन आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरतले. सरकार जर नमते घेना ह्या विशयाचेर जाल्यार गांवां ब्लॉकाचे आमचे जे लोक आसा, आमचे गोंयकार जे आसा, प्रत्येक गांवाच्या लोकांक घेवन आमी पंचायतीचेर मोर्चा व्हरचें पडटलें. आनी शेवट जो आसतलो तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर, कारण दिस नोटिफिकेशन इज ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑफकोर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी. This particular notification which is being brought in only to urbanize these villages. आणि हे आमी खंयच जावपाक दिवपाचें ना. गोंयकारपण जर राखण दवरतले जाल्यार हाजेर आवाज काडचो पडटलो आनी लोकांचो आवाज म्हणून फुडें सरपाक काँग्रेस पक्ष बांदील आसा.